राज्यात वेंचणुकांचो काळ लागीं पावला, मात सगळे कडेन राजकीय खतखते जाला. कोण पक्षांत प्रवेश करता, कोण पक्ष सोडटा. कांय कडेन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नव्यान पक्षांत प्रवेश घेवप्यांक येवकार दिला, तर कांय कडेन कोण पिकार आसा. रागार फुगाराच्या ह्या खेळांत सद्याक मतदान कशें जातलें हेंवूय कळप कुस्ताद जाला. पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा कार्यावळींत आयज साळगांव मतदारसंघात लक्ष मारुया. साळगांवचो आदलो आमदार जयेश साळगांवकार, जो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार आशिल्लो, तांणी हालींच भाजप पक्षांत प्रवेश घेतला. ताच्या पक्ष प्रवेशांत साळगांव भाजप मंडळ बेजार जावन टुगेदर फॉर सालिगांव ह्या बॅनरा खाला वेंचणूक लडोवपाक सोदतात. आमी ह्या विशीं कांय लोकां कडेन साळगांव मतदारसंघात चर्चा केली. साळगांवचे कांय थळाव्यांचें म्हणणें आसा, भाजप पक्षान घेतिल्लो हो निर्णय योग्य ना. जाल्यार कांय लोक म्हणटा आमी आदले आमदार दिलीप परुळेकरा बरोबर आसा. तुजें नांव कितें? तूं खंय रावता? ओके. आतां जें पॉलिटिकल सिच्युएशन जाला पळय, जो आमदार BJPन जालो, हें कशें पळयता तुमी? म्हणजे सध्या उडक्यो मारप चालू आहा. डेव्हलपमेंटाचें कितलें जाल्लेलें ना सालिगांवान. पयलींच्या आमदारान अशें बरें केल्लें आनी मातशें हांगा आतां जावंक जाय आसलें म्हणटा तें 5 वर्सांनी जावंक ना. तुका कितें दिसता आतां फुडें कशें कोणाचो सरकार जातलो? कोण आमदार जावचो जो दिसता? आमदार म्हणजे आतां कितें आहा, सालिगांवान डेव्हलपमेंट जाय. ह्या एका डेव्हलपमेंट जावंक ना. डेव्हलपमेंट करपी जावं. डेव्हलपमेंट करपी आतां लोकांक खबर आहा कोण तो. बरं, फाटल्या 5 वर्सान आमदारान कांय करूंक ना अशें दिसता? फाटल्या 5 वर्सांक खूब केल्लें काम, नोकऱ्यो दिल्ल्यो. ह्या 5 वर्सांक काय तितलें काम जाल्लें ना. ह्या 5 वर्सान कांय जालें ना. तितलें कांय काम जाल्लें ना. बट तुमी तुमचो कितें डिसिजन आसतलो फुडलो जो सरकार आमदार जावपा खातीर? जावपा खातीर आतां दिलीप भाई आमी सपोर्ट करतात. दिलीप भाई म्हणजे जर ताका पार्टीन जर तिकेट दिली ना जाल्यार सुद्दां तुमी तेज्या हय वांगडा? हय हय तेज्या वांगडा. तर तुजें नांव कितें? विली मास्करेन्स. तूं खंय रावता? नेरूल. ओके. तुका एक दोन पॉलिटिकल प्रश्न विचार. आतां जे सिच्युएशन आहा पळय तुमचे सालिगांवचे, हय. जो आदलो आमदार आशिल्लो तो आतां BJPन जॉयन जाला, रिजायन जावन. सो हे सिच्युएशन कशें पळयता तुमी? BJPन म्हणटकच आतां जे मनशाचेर फोकस आहा पळय तोच पयलो येतलो न्हू. तो हिंचे पार्टीक बसून गेलो जाल्यार जे पार्टीक पळय लोकांक कोणाक बरें केलां पळय त्या मनशाकूच सपोर्ट करतले लोक. पूण तुका कितें दिसता आतां जे जयेशान जे BJPन जॉयन केला चूक केला काय सारकें आहा? कित्याक आयज पासून कोणाची कामां जावंक ना हे भाशेन. जायतो लोक म्हणटा आमकां ह्या आमदारान हें करूंक ना तें करूंक ना, म्हणल्यार आमी लोकां कडचें ना आयकता. म्हणल्यार हितून फुडें रिजल्ट तेजो कितें आसतलो आमकां कांय कळचें ना न्हू. तुमकां कितें दिसता आतां फुडले जे सरकार जावपाचें आहा, फुडलो जो आमदार जावपाचो तो कोण जावचो म्हणजे कशें दिसता तुका? आतां मेन हेजे पयलीं पळय आमदारांनी कोणाक लोकांक सपोर्ट केला जितले जाणांक, कोणाक गरजेच्या टायमार पॅन्डेमिकाच्या टायमार पासून. सो आतां त्या मनशान हिंचो हात दिला पळय त्या मनशाक कोणूय दितलो वोट. बरें, तुमी BJPक मत करताले हेच्या पयलीं काय BJP वांगडा आशिल्ले? BJP दोनूय पार्टी हाडल्यो. BJP आमचो बाई हाडलो पयलो, तेणीन आमकां हेल्प केला. ओके. पूण आतां तुमी आतां ह्या फावटी तुमी BJPक मत मारले जर जयेश साळगांवकाराक तिकेट BJPची दिली जाल्यार? कित्याक जे मनशांक आतां कसो फोकस आमचे आतां हिंच्या आदाराक कोण पावलो पळय ताकाच सपोर्ट करचो पडलो न्हू. आतां आयकपाक येता की जयेश रावतलो, जसो दिलीप रावतलो म्हण आयकता, केदार नायक रावतलो म्हण आसता, मागीर रुपेश नायक रावतलो म्हण आयकता, मागीर काँग्रेसीचो तुलियो रावतलो म्हण आसता. तुका कितें दिसता कोणाक सपोर्ट करचो असो लोकांनी? आतां बाईन आमची कामां केल्लीं आहा दिलीपान. सो आतां दिलीपान केल्या म्हणटच दिलीपाकूच मातसो पळोवचो पडलो न्हू आमकां. तो कितेंय रावले जाल्यार तेज्या वांगडा रावचें अशें दिसता. पळय कित्याक आमच्यो बोटी चलता हेजे पयलीं ट्युरिजमान बी आमकां हेल्प केला दिलीपान. आतां फाटीं आमकां ते ट्युरिजमाचे परमिशन दिलें, 5 दीस फुडें बोटी चल्ल्यो, आमकां थिंगा फायनी पडल्यो 5-5 हजार. म्हणल्यार आमचो आमदार आसून आमकां तर फायनी पडल्यार कितें फायदो आहा? सो आमकां आमच्या बोल्सांतले घालचें पडलें न्हू. बाबा आमदारान म्हणूंक जालें बाबा तुमी फारीक केलें गे हे तुमचें आपूण दिता, तें आमकां कांय मेळूंक ना आज पासून. कांय लोक तर म्हणटा आमी अजुनूय भाजपाचेच कार्यकर्ते आसा, मात पक्षान जर जयेशाक तिकेट दिली तर आमी ताका तेंको दिवचे नात. तुजें नांव कितें? माझे नाव महादेव. तूं खंय रावता? इंगरचे कडेन, खंय? चर्ची कडेन, हांगा निल्ला? निल्ला. ओके.
तुका एक दोन पॉलिटिकल प्रश्न विचारता तुमका आन्सर करपाक कम्फर्टेबल आहा न्ही तुमी हय बरं आता जे पॉलिटिकल सिच्युएशन चेंज जावन हांगसरलो जो आमदार आशिल्लो पळय तो रिजायन जावन BJPन जॉईन जाला सो ते तुमी कशें पळयता आमी कितें पळयतले आतां ताका निवडून हाडलो न्हू आतां पळोवन कितें पाय तो आपणाक जाय तशें करता तो आमकां जाय तशें करूंक ना तेणी न्हू तर तुमकां कितें दिसता तेणें चूक केलें BJPन गेलो तो चूक केलें तेणी न्हू नाल्लाकूच रावूंक जाय तो BJPन वचोंक जायनासलो बरं तुका कितें दिसता आतां फुडें आतां इलेक्शन लागीं पावला सो कितें दिसता फुडलें इलेक्शन कशें आसतलें फुडें इलेक्शन आमचें ते BJPकूच आसतलें न्हू पूण तेका आसचें ना तो बरो कोण कार्यकर्ता तेका आसतलें पण आतां जर BJPची तिकेट परत जयेशाक जर दिली जाल्यार कितें करता आमी तेका इलेक्शन मारचें ना न्हू तुमी तेजे अगेन्स्ट मतां मारता हय एकेच मतां मारतलें ओके म्हणजे तो दुसरो ऑप्शन कितें आसा सो दिसता तुमकां आतां आतां पळोवया न्हू आतां कोण बसता तेका पळोवंक जाय न्हू अजून काय तिकेट काय तेका दिवं ना तो बेश्टो आसा तो पर्यंत तुमी BJP वांगडा रावता ते पटेन BJPन आसाच आमी जेन्ना जर ताका BJPन तिकेट दिल्यार तुमी ना BJP ना आमी ना मागीर आमी पुट्टले मत वोटींग पुट्टले लास्ट 5 वर्सां कितें काम जालां कांयच जावंक ना तेणी कितेंच करूं नाका फकत तेणी आपणाचेच घर भरपाचें काम केलां तुजें नांव कितें झेवियर सुकवेरा तूं रावता खंय सालिगांव ओके तुका एक दोन प्रश्न विचारता पॉलिटिकल तुमी कम्फर्टेबल आहा न्ही आन्सर होय होय येस आतां तुमचो आमदार जो आशिल्लो होय. जयेश सालगांवकर हां. तो रिजायन जावन आयज BJPन जॉईन जाला सो तुमी कशें पळयता हें सिच्युएशन हे आतां हे सिच्युएशन प्रमाणे कितें डिसिजन घेतलां पळय तें रॉंग डिसिजन घेतलां हय म्हाका दिसता तें हय पूण पार्टीन रॉंग रॉंग डिसिजन घेतलां हय हय पूण आतां जे पळयत जाल्यार कित्याक रॉंग कित्याक शें दिसता तुमकां तेकी आतां तेजे टर्मान तेणें अजून कांयच आमचें इम्प्रुवमेंट करूंक ना कितें इम्प्रुवमेंट केल्लें तें सगलें आदल्या आमदारान मिस्टर दिलीप पडवळेकरान केल्लें आहा हय जॉब्स पळय दिल्या पळय त्यो कांयच जॉब्स दिवंक ना तेणेन हय पूण आतांचे आमदार डिजर्व करनाशिल्लो तुमी पार्टीन BJPन घेवप ना ना आमी डिजर्व करना आनी आमी ताका वोटूय दिवचें ना हय तेगे आमी सपोर्ट करता हांव BJPक बट ह्या आमदाराक आमी वोट दिवचो ना हय बट तुका कितें दिसता सालिगांवान आतां फुडलो आमदार कोण आसचो जावं कितें करचें पडटलें कोणाक मत मारचें पडटलें तुमकां आमी आदल्या आमच्या आमदाराकूच मारतले हांव हय एका आमी घेवचे हय कित्याक तेणें जॉब्स बा दिल्ले आहात पयले लोकांक बी खूब दिल्ले आहात हेजे टर्मान हेणें कांयच करूंक ना जय सालगांवकारान आदल्या आमदाराक जर तिकेट दिली ना जाल्यार कशें पळयतले तिकेट दिली ना जाल्यार तो इंडिपेंडंट पासून रावले आमी ताका सपोर्ट करतले हय फुल्ली सपोर्ट करतले आमचे फॅमिलीकूय सांगतले आमचे मेंबर्सांक बा फॅमिली मेंबर्स रिलेशन फ्रेंड्सांक की आदल्या आमदाराक सपोर्ट करात म्हणून मतदारसंघात अजूनही असे मतदार आसा जे सद्याक घुस्पिल्ले आसा तांकां खंयचे वाटेन रावचें तें कळना थोडे म्हणटा पक्ष जेन्ना तिकेट दिता तेन्ना ते आपलो निर्णय घेतले मात सगळें असलें तरी ह्या मतदारसंघात ह्या फावट वेंचणूक बरी ओरात जावपाची आसा जनते कडेन बरेचशे पर्याय आसा मात जनतेन चिंतून राजकीय परिस्थिती समजून घेवन मतदान करपाक जाय हो तुजें नांव कितें माझे नाव राजेश नागवेकर तूं खंय रावता नेरूल फिरंगे बाट ओके बरें तुका एक दोन पॉलिटिकल प्रश्न विचारता जे आमदार आहा पळय तुमचे सालिगांवचे हय ते आतां BJPन जॉईन जाला सो हे सिच्युएशन तुमी कशें पळयता म्हणजे खंयच्या संदर्भात विचारता तुम्ही म्हणजे म्हाका पार्टीन ताका घेतला पळय ते पार्टीन घेतला म्हणून ते डिसिजन पार्टीचे पण तरी आसतना हांव कितें म्हणूंक सोदतां की BJPन जेन्ना पयलीं एक दिलीप भाई पडवळेकर आसलो मागीर आमचो रुपेश नायक आसलो मागीर आमचो केदार नायक आसलो आनी आतां ताका घेतला येयला पार्टीन तें एक बरी गजाल तशें येवचें कोणूय पूण हांव नको आतां फुडें कितें पार्टीचो विचार आहा ते हांव तुका सांगूंक शकना कळ्ळें न्हू पूण जे घेतला ते सारके आसा तुमकां दिसता सारके ना ते हांव कशें उलोवंक शकता ते तेंचे न्हू ते डिपेंड ऑन ते हायर ऑथॉरिटी तेचेर हांव कांय उलोवंक शकना बरें आनी एक म्हणपाचें म्हणल्यार तुमकां कितें दिसता जर ताका फाल्यां टिकेट दिली जाल्यार कसो आसतलो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्ड म्हणजे आतां तुका मतदाराचेर आहा न्हू सगळें आतां पयलीं टिकेटी कन्फर्म जावनी तेच्या उपरांत मागीर कळटलें कितें सत्य आहा पळय तें पूण आतां जे फाटले जे हिस्ट्री पळयत जाल्यार तुमकां कितें दिसता डेव्हलपमेंट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला काय जावं ना डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आहा पळय हांव आतां फाटले 5 वर्साचें म्हणशी जाल्यार आमच्या फिरंग्या भाटान एक भुरगे एक 5-7 जाण कामाक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून लागले ते दिलीपाच्या टायमाक आनी मागीर तेच्या नंतर आतां मागीर तो पडोनूय मनोहर भाई पर्रीकरानूय ताका कामाक थोड्या लोकांक लायल्या पूण आतां हांव नकळो कितले लोक लागल्या कितें हांवें बारीकशी चवकशी करूंक ना आतां पळोवया कोण येता कितें येता आनी कशीं कामां करता तेचेर आतां डिपेंड आहा न्हू डेव्हलपमेंट पळयत जाल्यार सालिगांवान तुमकां दिसता आतां एक 10-15 वर्सां
डेव्हलपमेंट म्हणजे सारकें आमचें अजून पयलें सगळें डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आतां इंटरनल रोड्स आहा पळय ते फाटीं एकदां जाल्ले आतां आनी कितें डेव्हलपमेंट म्हणजे अशें व्हडलेंशें डेव्हलपमेंट कांय जाल्लें दिसना म्हाका तरी पूण आतां जावचें अशें आमकां दिसता. आतां इलेक्शन लागीं पावलां सो सालिगांवकार कोणा वांगडा आसतले अशें दिसता. ना ते मतदाराचें हांव तुका कांयच सांगूंक शकना कित्याक पर्सनल हेजें नांव घेतल्यार तेका वायट दिसतलें तेजें नांव घेतल्यार हेका वायट दिसतलें पुणून मतदाराचें सगळें चल बिचल जालें मनां आतां कोण कोणा वांगडा रावचें हें सुद्दां आतां कळना की कोण केन्ना खंयच्या पार्टीन वचता तेंच कळना तेका लागून आतां फुडें कितें जातलें तें हांवूय तुमकां सांगूंक शकना. तर तुजें नांव कितें? म्हजें नांव दादू सगूण पेडणेकर तूं खंय रावता? सालिगांव. सालिगांव. बरें आतां तुका एक 2 पॉलिटिकल प्रश्न विचारता. जे आतां सालिगांव जे सिच्युएशन जालां पळय हांगसरलो आमदार BJPन जॉयन जाला सो हे जे BJPन केलां पळय तें सारकें आसा? कोण गेल्यार सामकें न्हू तें योग्य न्हू तें. योग्य न्ही पूण कित्या खातीर योग्य न्ही अशें दिसता तुमकां? कितें आहा पळय तो आफ्टर ऑल पयलींचो जो MLA आसलो आमचो कोण आमचो दिलीप पळवळेकर पण तो आसलो न्हू पयलीं ताका BJP जोडून अमकी कितले वर्सां 20-25 काय 30 वर्सां कितें म्हणटालो तो आपण कार्य केलां आमच्या पार्टी वांगडा तशेंच मागीर तेजे आनी कार्यकर्ते आसले तो पोंडू म्हणून नायक आसलो आमचो मागीर आमचो रुपेश नायक केदार नायक हे वयर हितून आसले न्हू तेंच्या पयलीं पार्टीन हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्या भितर कोणाक तरी मातशें हें करूंक जाय आसलें ह्या काय कितें जालें हेंच्यांनी आतां गोवा आमचो आतां करंट MLA आहा तुमचो जयेश साळगांवकर आहा पळय न्हू तो एक गोवा फॉर्ड आसा पयलो हेंच्यांनी घेतलो दिलीप पळवळेकर जेन्ना पडला पळय न्हू मागीर ताका आहा तो परतून तेंच्यांनी देंवयल्लो कितें कसल्या कारणां खातीर कोण जाणा सो आतां तेंच्यांनी एका परतून घेतलो न्हू म्हणजे कितें जालां तें आमकां कांय कळना. बरें तुमी आतां फुडलें जें इलेक्शन जातलें तेन्ना तुमचें डिसिजन कितें आसतलें? पळय डिसिजन आमचें कितें जालां आतांचे रेटीन पळय BJP सरकारान आमकां सामकें म्हाजें प्रोफेशन एक्चुली टॅक्सी आयज म्हाका हांगा देंवचो पडला कित्याक दुसरें पॅन्डेमिका खातीर आमकां कांय ना जालें आमचे कडेन तें मिटर आनी कितें हें सगळें कंपल्सरी केल्या पळय न्हू आतां आमच्यो गाडयो बंद आहा सो म्हाका आतां कितें आहा हें निमाणें घेवन बसचो पडलो. पूण तुका कितें दिसता आतां फुडें कितें फ्युचर राजकारण? फुडें आतां राजकारण सालिगांवचें हेंचेंच पळय कितें चल्लां तें कांय कळना न्हू तेंच्यांनी कितें फाटल्या दिसांनी जयेशाक घेवन जे पयलींचे कोण कार्यकर्ते आसले पळय न्हू तांकां डायरेक्ट कांय हें करी अशें कॉन्फिडन्सान घेवन डायरेक्ट बरखास्त केली BJP काय आपणाक जाय तें कितें करता न्हू तें आतां तेंचें राज्य न्हू. पूण तुमी आतां डिसिजन कितें घेतले? आमकां आतां आमच्या टायमार डिसिजन घेवचें पडटलें आमकां कितें तें अजून कांय करूंक ना अजून कांय ना. अशा वातावरणात मतदान खंयच्या एकाच वटेन तरी जावचें ना हें लागीं लागीं स्पश्ट आसा. मतांची बरीच विभागणी जातली.